आम आदमी पक्षाचे आमदार श्री वेंजी वेगस हांणी काही विधानां केल्या जाचे म्हाका दिसता उत्तर दिवप खूप गरजेचें आसा। एक म्हणजे तांणी खंय तरी ह्या एक्टा बद्दल उलयतना तांच्या मनान आशिल्ली जे ह्या 3 देशांनी जाच्या खातीर सीए बनिल्ले म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी बांगलादेश ह्या देशांत आशिल्ले आमचे हिंदू आसत किंवा इवन किरिस्तांव भाव आसत तांच्या बद्दल जी वेंजी बाबाच्या मनान हेट्रेड आसा ती म्हाका दिसता तांणी खंय तरी दाखयल्या। ह्या एक्टा बद्दल उलयतना तो म्हणटा की इट्स अ कंडेम्ड एक्ट किंवा देर वॉज एजिटेशन अगेन्स्ट दिस एक्ट। म्हाका वेंजी बाबाक विचारूंक जाय की जेन्ना आमी भारतीय जो आमचो देश आसा भारत देश आसा ताजे जेन्ना आमी डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना किंवा ताच्या संविधाना बद्दल आमी उलयता तेन्ना तातूंत सर्वोच्च कोण? सर्वोच्च भारत देशाचे पार्लमेंट, लोकांनी निवडून दिल्ले आमचे खासदार, काय शाहीन बागान बसून भारत तेरे तुकडे होंगे म्हणणारे लोक, काय चीन के लेंगे आझादी म्हणणारे लोक? म्हणजे खंय तरी आम आदमी पक्षान हे राजकारण जे आसा अपीजमेंटाचे ताच्या खातीर ह्या बाकीच्या धर्मांकडे हेट्रेड दाखोवची न्हय। सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्टाच्या अंतर्गत जे भारत देशान 2014 पयलीं लोक आयले मायनॉरिटीज फ्रॉम अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान, आणि तातूंत कोण आसा? तातूंत हिंदूज आसा, क्रिश्चन्स आसात, सीख आसा, बुद्धिस्ट आसा, जैन्स आसा, पारसी आसा। ह्या लोकांचेर ह्या देशांनी ह्या 3 देशांनी फक्त धर्माच्या आधाराचेर अत्याचार जाले आणि अशा लोकांक ज्यांनी शरण घेवपाक जे भारतान 2014च्या पयलीं आयले तांकां एक्सलरेटेड सिटीजनशीप दिवपा खातीर सीए फॉर्म जाल्लो। तर ह्यामुळे हे एंटी मायनॉरिटी कशें? एक म्हणजे बाकीचे जे ते एंटी मुस्लिम म्हणटा, मुस्लिम्स आर नॉट मायनॉरिटीज इन दोज कंट्रीज। तर खंय तरी हो धर्माच्या आधाराचेर न्हय तर धर्माच्या आधाराचेर जांकां सतयल्या वतात तांकां भारतान खंय तरी एक आधार दिवप, एक शरण दिवप हाच्या खातीर हो एक्ट आसा।